म्हज्या भयणीन भावनो घेवन फ्रांसीस शेवेराची रॅलीक घेवन तुमकां सगळ्यांक जांकां तोरी तोरीची गरज आसा मागण्याची बेसांवाची जावं सावथ भलायकी जावं शिरीस जावं प्रवास जावं अभ्यास जावं पेकोवणी हे सगळीं तुमची इंतेसां मागणी विनंत्यो तुमी मनांत दवरात आनी आतां हांव तुमकां बेसांव दितां बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. मातेव 11:28-30 सगळीं तुमी कोश्ट कोत्तात आनी ओज्याच्या बारा खाला आसात ती म्हजीशी यात आनी हांव तुमकां समाधान कोत्तलों. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव दुलोभ आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक नव्यान गोठाय मेळटली. तर म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी व्हावूंक ओडू म्हजें ओजें. घेवन फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आमचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर सदोसान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें घेवन फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटा. आमेन. आनी सोरपो दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. San Francis Xaviera Woda cura radisam mogan las lolia besangal saiba desaramcha sambalung amka gopan tuja besangal saiba sharar goincha sambalung amka gopan tuja